नमस्कार. हांव सुचित्रा शेणय. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमकां सर्वांक स्वागत. विश्व महिला दिवस आचरण करताची स्वाभिमानी पावलो म्हणलेले एक कार्यावळी तुमगेर मुखार हाडतासची. दृढ निर्धार आनी आत्मविश्वासान एक महिळान एक मुखार आयल्यारी ते समाजाक कितले उपकार जाता, ते समाज कितली बळवंत जाता म्हणलेले एक उदाहरण आमी आज पळोवया. आज आमगेर संगात आसाची श्रीमती बस्ती संध्या शेणय हांणी. तांणी तांगेले विशयारी आमकां माहिती दिताची. नमस्कार मॅडम, तुमकां आयच्या पाख्यान स्वागत. हांणी बस्ती संध्या शेणय हांणी तांकां एक वुमन अँड ऑन्टरप्रेनर जावन आसाची. तशी आमी तांगे लागीं एक अनुभव कशें आशिल्ले म्हणून उलोवन घेवया. मॅडम, तुमी आतां तुमगेलें बाल्यकाल जीवन, तुमगेलें बाल्याचें जीवन कशें आशिल्लें? మిగిలిన ఆను కక్వాకమ లక్ష్కమ్మత అమ్మ गीता ತಂಗಿಲ್ ಮಲ್ಗಡ್ ಚಿರಡು ಹಾವ ಮಿಗಿಲ್ ನಂತರ 3 ಬೈಣಂ 4 ಚೆಲ್ಯೋಚಿ ಬಾಲ್ಯ ಮಿಗಿಲ್ ಆನು ಕೃಷಿಕ घरांत गाय गोरव गद्दा कामने को नशिले. साधारण मिगिल एक 9 वर्ष प्रायर आमी कक्वासोण कोड्यालायन राबोनु. मागीर मिगिल पुरा एज्युकेशन पुरा हांगा मंगळूर कॅनरा गर्ल्सांत हांव शिकली. SLC जावन PUC ताय केन्ना. PUC नंतर घरांत मस्त श्रीमंत कुटुंबांतल्यान आयिल्लें हांव. आमी मिडल क्लास अंतल्यान आयिल्लीं. घरांत थोडे प्रॉब्लम्स पुरा ಏರುಪೇರು ಜೀವನಾಂತ ಆशिल्लें ತಂತು हें जावन 21 वर्सार म्हाका वार्डीक जाली. मालगड चेडणू तिके वग्गी हें केलें. हांगा बस्ती शांतराम शेणय तांगेल बायल जावन मागीर तुमगेलें वैवाहीक जिवन. आतां तुमी व्यापार वैवाट एक प्रारंभ करता जाल्यार तुमकां एक प्रेरण खंय सुकून मेळ्ळी? म्हळ्यार व्यापाराक एक आयडिया म्हणून जावका पडटा. तर कशी तुमकां प्रारंभ केली? एक्चुली कसं जाता आशिल्लें म्हळ्यार हांव अंगडी वचून बेस्ट आशिल्लें हांगेलो. सकाळीं 8 गंटे गेल्यार सांजे 3:30-4 गंटे हांव हांगेलो अंगडी बेस्ट आशिल्ली. थोडे काळ एक 7-8 वर्स फुडें म्हाका ते युट्रस रिमूव करतरी हांव घरकडे बेसका जालें. घरकड बेसतरी म्हाका एक 1.5 म्हयने ते रेस्ट घेतले. ताजे नंतर बिजी आशिल्लो न्हू अंगडीन, तूं पूर जाणां उरलो न्हू कोरनाशिल्ली. एक पटी घरान बेसतना म्हाका हांव मानसीक जावनय डावन जाली, शारिरीक जावनय हेल्थ वायज हें जालें. कसो करचें म्हूण म्हाका मना वचना आशिल्लें. तेन्ना मागीर डॉक्टरान म्हाका म्हणलें, तुका कसल म्हळ्यार प्रिती, कसं तुका इश्ट आसा तें कर. आतां अंगडी वचून बेश्टी परिस्थितीर तूं ना वापस. कसं कोर येत म्हूण आलोचन करी. तूं रांदप लायक करता, तूं तें रांदप आनी कोर न्हू, कोणाक हें करूं नज. तूं मेंटली हें तूं बिजी दवरी, हें करूं नाका. ना अशें मन वायट करून कसलें बेसूं नाका म्हूण म्हाका वय म्हूण दिसलें. ताणें सांगतना वय नवें कसलें ना कसलें कोर का न्हू, तो बिसून वेळ काडून नज. सकाळ न्हू सांगता कशें कितले बैस, कितली TV पळयता, कितली मोबायल पळयता, घरांत तूं कितले बैस वयता म्हूण. तशें मागीर हांव आनी म्हगेली भयण आनी एक म्हगेली ओट्ट आसा उशा, तिगेल्या अशी उलयतना ती म्हणाली, वय कसलें ना कसलें कोरया म्हळ्यार करचें कसलें आमी म्हणून. तेन्ना तो डॉक्टर म्हणालो, तूं हे कर सकाळचें टिफीन हें केलें आसल्यार सांग, मागीर हांगतल्यानच सुरू करुया. तूं डॉक्टर्सांक टिफीन सकाळचें हें कर, आमकां सकाळीं घरांतूनय जावका, तूं सकाळचें आमकां कोण दी म्हूण म्हणालो. तशें ते डॉक्टर्स जातल्यान पेशंटाक लोपा डॉक्टर्स म्हणून, पेशंट डॉक्टर्स म्हणून सकाळचें हांव बिजी जाली. आमकां सान लेकून आमकां वग्गी उठाचें अभ्यास आंतला रे, वेळ कोण उठाचें का अभ्यास ना आमकां. तशी ते डॉक्टरान म्हाका ते सांगिल्ली मी ती तागेल स्टार्ट केलां. ते तागेल थ्रू एक हें जावन जातरी मागीर हॉस्पिटल पेशंटाक फूड ते म्हाका एक म्हणटना मागीर ते आजी हें चडतर गेलें. हांव मागीर भयणीक 2 जाणांनी मी ती करूंक जायना, आमकां हेल्पाक जन जावका म्हूण जालें. तशें आमी 2 जाणांनी करचें आशिल्लें ती हें काम आमी 7 बायल मनशां मुट्टून हें करता आसाची.
दिसाक एक 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 पटी एक एक काउंट एक दीस पेशंट उणे असल्यार उणे आसता, पेशंट चड असल्यार चड चड आसता. तशी डायट फूड ते तांकां करचें आमी. कॅटरिंग म्हूण करची न्ही ते. कॅटरिंगाकय ते डायट फुडाक मस्त डिफरन्स आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी करचें तूं केलो पेशंटाक मीठ खावचें ना, केलो पेशंटाक तेल खावचें ना, केलो पेशंटाक तीख खावचें ना. कॅन्सर आनी आशिल्ले तोंडा कॅन्सर आनी आशिल्ल्यांक सगळं मिक्सीन तो क्रश करून हर एक फूड प्रोटीन्स पुरो तांकां मिक्सीन क्रश करून डब्यांक घालून पावोवंक आमी. तें पुरो आसा. तें पुरो काम आमी करचें. तें व्हडलें कामाचें तितलें सुलभ ना तें काम. म्हळ्यार जागृतीर करता कित्याक म्हण तेंगेन त्या आरोग्या वयर मस्त ताजें हें प्रभाव आसता. वय वय आमी मोगान कोन्न दिल्यार तांणी वग्गी हुशार जाताची म्हणून एक भावना हें कोरका नवें म्हूण एक करूनच केन्ना तें काम करतना म्हण त्या म्हळ्यार आरोग्या खातीर आमी कोन्न दिवची तांकां म्हण तशें. केन्ना पेशंट हॉस्पिटलांतल्यान भायर येतरी घरा गेल्यार आमकां फोन करून सांगून आमकां दितावे तुमी म्हूण म्हणटा. तें तां येवन पावलेंचे. वय आता डायट फूड करता म्हणटना ताका एक तुम्ही सांगिल्लें शीच एक सेट मेनू म्हूण एक आसता. एकल्याक चड प्रोटीन जावका आनी एकल्याक उणी मीठ जावका. वय तशी तुमकां आस्पत्री सुकून स्पेसिफीक येता 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 ह्या पेशंट वय 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 ಕೆಲವು ಜನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಂಚು ಜಾವಕ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಜಾವಕ ಕೆಲವು ಜನ ಪನೀರ್ ಖಾವಚ ಕೆಲವು ಜನ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣಗನುನ ಖಾಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ವೆಜ್ ಕೆಲವು ಜನ ಖಾಲಿ ಸಲಡ್ ते विंगड 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 कोरून ताजें तुमी नांव नांव दवरून टिफिन दिवका. ते मस्त टफ आसा. टायम मस्त शॉर्ट आसा. तितली स्पीड आसा का. सकाळी 9:30 पावण 10 म्हणटना आमकां सांगल्यार आमी 11 भितर ते तितले जनांक पेटोवन जेवका आमी. 1-1.5 घंटे भितर आमगेलें तें काम जेवका. वय हांव आनी म्हगेली भयणी ते तूं एक लेकार वय एक लेकार ते कोण दिता सच. वय वय आतां तुमी तशें सांगिल्ले प्रमाणे रे आतां हे डिस्चार्ज जावन घरा कडेन येयलेले पेशंटाकय तुमी मस्त दिसता. वय तांकां ते इथे म्हणटा ते पथ्य आहारान तूं असो आसता. वय कितले कितें ना ते फॉर एग्जाम्पल सांग जाल्यार 5 घंटीचें ऑपरेशन जाल्यार तांकां चलूंक मस्त कश्ट आसता. वय तांकां उठान राबून करची ते दळटात आनी सांगताची. वय केलो कडेन कसो जाता म्हळ्यार चिरडू भायल गांवां आसता प्राय जावन आसता तांणी हें करता सांगताचें आमकां. वय अल्झायमर पेशंट मस्त जन आसाची मस्त 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 नमण्यार अनुभव जाला अल्झायमरान तो. वय वय तशें तांगेले पेमेंट कशें करतात आनी कोण ते पेशंट जो तांगेल ते चिरडून भायल गांव आसता न्हय तांणी थंयतल्यान फोन करून सांगताचे तांकां तांगेल्या वचून उलोवचें करचें परत करून येवका आमी. वय ते फुडें तुमी पुरो करून वय आतां आशिल्ली टिफीन कसो आसा गी त्या पुरो तुमी आस्पत्रेक कशी ट्रान्सपोर्ट करतात. आमके लायक एक जन आसता जेवट रोशन म्हणून रिक्षाचो. ओके तुमी तरी पूर आमगेले घरकडचे चेडू आसा तो पूर आमकां तागेले एक मस्त सपोर्ट आसा. तवय तशींची तागेले हर एक काका तशें त्या ट्रान्सपोर्टाकय तुमगेली जन आसा. पेशंटांनी येवन पेशंट पार्टीन कोण येवन ना 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 तांगेले टायमाक ते पावोवचे वेवस्था करता. हय तशीच हांव कसं आयकलां म्हळ्यार तुमी हे नैवेद्य जावपाक जाय तसले आहार कोण दिताची. वय 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 चवथी वेळार कसले कोणाचे पूजनी आसल्यार अनवाणेर कसले जावकांनी म्हण जाल्यार एक ते एक टायम पास म्हणून केलें तें. आतां बदल आमी बिजी आसाची जाल्यार ते सोडूं जायना तशें जाला. वय त्या टायमार एक तबेश बदलाक एक कसले कोरया वेळ वता न्हू आमकां कितले न्हू तबेसून वेळ काडचो. आमी तशें केलें न्ही आमगेले एक 4-5 जाणां बायल मनशांक एक काम मेळ्ळें. हांव न्हू तबेशीन जालें जाल्यार म्हगेलो वेळूय गेलो कसलेंय जायनाशिल्लें जिवनांत. आमगेली लिमीट एक 4 जाणांक एक 4 जाणां घर चलतरस ते आमकां कोरोना वेळार मस्त हें जालां. कोणा काम आसता कोणा काम ना म्हूण गोतनाशिल्लें कोरोना वेळार आमकां तूं एक 8-10 बायल मनशांक सकाळ लेकून रात 1 मिनिटा पुरसत नाशिल्ली. पोलिसांच्या जेवण कॉर्पोरेशना जेवण आमी कितले जाणांक ते टायमार आमी ते पावयलां म्हणना तेन्ना त्याच मेगल मन आशिल्लें. कोविडा वेळार तुमी कसं केलें. कोविड व्हरलेले विशय म्हाका गोतना आमकां तूं त्या नंतर कामाक जनाय बोर नाशिल्लें आमगे ते. वय फुल्ल हाजेर काम करता आशिल्लें. वय केलां
तशी हे एक तुम्ही एक दुसरे जनाक एक कामाक सहायाक घेतले म्हूण म्हणलें तुमगेले तुमकां तोट येस म्हूण हांव आयकलां. वय वय तशें तोटांत कामाक तुमी जनाक सहाय दिला काम दिला. वय वय तोट ಆಗ್ತದೆ ನೇತೆ ಮಾವಲ್ಲ ಅಜ್ಜಲ್ ಕಾಲತ್ತೆ ಮಾವ ನಂತರ ಬಯ್ಯೋ ಅನ್ನಿ ಕೊಂಡ್ ಪಳೆತ ಸಚಿ ಅಂದು ಕಾಮಾಕ ಜನ ಸಚಿ खाण जेवणाक पुरा आसताची वय सकाळी संजे ताई काम करून तंगेला जे वताची काम चलतं असतं. वय आता तुमगेले रांदप पोंदीचे जे व्यवहार जे आसा तुमी ते कितली वर्स चुकून करता त्यांची म्हणणं आतां एक 6-7 वर्स म्हाका युट्रस ऑपरेशन जातलें हांव घरांतू बसली पडलें मागीर वेळ काडका आशिल्ली म्हाका म्हळ्यार मेनोपॉज टायम मन वायट जाता आशिल्लें तें एक डायवर्ट करचे खातीर हांव तें प्रारंभ व्हड जावन वाडलां तशें. तशी हांव कसं आयकलां म्हळ्यार तुमगेले घर कडेक लायक एक गोशाल आसा. वय आसा आसा व्हड कोडके आसा तें एक लायक एक काणी आसता जी मागची घरा बसून आसतना शीच मना येयलें कसं करचें कसलें कोरका म्हूण मागीर एक फ्रेंड आसा तिगेले उलयता आनी ती म्हणटा ನೀವು ಯಾಕಿದನ್ನು ಸಾಕಬಾರ್ದು ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗತ್ತೆ म्हण हांव वय गाय हाडची व्हड न्ही बांदूच खंय कोडकी ना कसलेंय ना सीद हाडून खंय दवरचें तिगेले हांगा आमगेले गांवांत एकलो दिता आसा तुवें गाय घेवन वच मागीर कसं म्हूण पळोवया म्हूण म्हणाली. तशी ते दूर एक कडबाला वचून 2 गाय म्हापशी मुखार आलोचन करना तशी हाडून आंगणा बांदली फस्ट कोडकी ना कसलें ना 2 गाय 2 घराचे 2 खांब्याक 2 गाय हाडून बांदून ताजे नंतर कोडकी बांदून 2 गाय पोशिली. वय ते 2 गाय ಒಟ್ಟು एक वासर आशिल्लें तें आनीक हाडलेलीची गाब्बार आशिल्ली ती हाडतरी आनीक 4 जालें. ताजे नंतर अशी पळयत ना तागेले आनीक चांग लायक आसा थंय लायक आसा म्हण आतां कोडकी 25 गाय आसा 25 गाय आसा. सुरवेक 2 गवडांची कामां आशिल्लींची तांणी धार काडता आशिल्लीं. आतां ते व्हड जालेले पेट आमकां धार काडून कळना कसलीं काम करता ताजें वय धार काडून एक कळना. तशी मागीर युपीचे एक 2 जाणाक नेमक करून चंद जावन चलतस देवादेन सकाळी फुडें दार काण येता एक सकाळी एक 30-35 लिटरला आसता सांजे एक 20-25 लिटरला आसता. घरकडी येवन मस्त जन घेवन वताची केलो कडेन मागीर बामण व्हरून दिताची जाल्यार लायक ना घरा गायची दूद वय तशें पुरा जनाक एक लायक बेडीकेस सगळो दीस ताजी मागशी बैशाक जायना ह्या वरल्यान काम आशिल्ली न्ही ती सकाळचे आनी सांजेची वेळू गायचे दूद हें तें म्हूण तांतू वता. त्या गायची दूद तुमी खंयचेय तुमी आतां कोणाक दितना ना विकतना जो कसले करतना तुमी पण आतां एक्सेस आसशिल्ले निमित्त तुमी त्या व्यापाराक घाला घाला वय तशें आसतना तुमी ताका कसलें नांव घाला ना कसलेंय ना 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 प्लास्टिकाचें हें करून पॅक करचें अर्द लिटराचें प्लास्टीक तोट्यांक घालचें न्ही सील मारून दवरून दवरचें तांकां 2-3 जाण तांणी आयदन दवरताची तांत दिवचें तशें. आतां तें गाय आसा म्हणटा न्हू घर कडेन ताजी एक शाण गी ताजी पुरो मूत गी त्या ಒಟ್ಟು करून बायोगॅस करूं येता म्हूण हांव आयकलें त्या तुमी केलेलें आसा गी ना आमी येद्दोळ हांव तें कर न्ही इता म्हळ्यार कसन गायचे गोब्बर आसा ते पुरा आमकां ते तुगो तोट आसा नारळा माड्ड पप्पण माडी पुरा आसा ते पुरा आनी उटकून थंय तोगोवन जड्डा मुळाक कसलें एक वेस्ट जायना ताजें आनी इवन हांगा आयदनाचे आजे ताजे पुरा केलेलें उद्दा आसलें घासलेलें पुरा उद्दाक मागीर गायचे कोडकी दिलेलें उद्दा पुरा ते तोगो तोटाक वेवस्था केल्या वच्चाक ते पुरा ताजे ते लायक जावन फल लायक जावन मेळटा. तशें तुमी ते गायेक नाणयलेलें दवरून कोडकी झडलेलें उद्दा वेस्ट ना प्रत्येक उद्दाक तुमी लायक ते करताची. हांव न्ही बिगील बामण ना ना तांत हायेस्ट एफर्ट्स तांगेले ताजी कसलें तांकां बारी उमेद तांत पुरा तोटा अंतू त्या गायचे अंतू पुरा
सुरवे हांव गाय आंड्रा पळयतना अयो कसले आंड्रा पळयले म्हणाल एक प्रश्न आईन तांगेले तोंडारी आतां तांत इतली इनवॉल्व जाल्लेंच की आतां ते गाय ना जाल्यार आमी कसो करचे म्हण तसो एक प्रश्न येता तांगेले मतांत तितलें थंय येवन रावना गाय म्हणा तशी मायपास मायपासाचें वय वय तशें मागीर तुमी तोटाक म्हणू कसले एरेकुळा गोबर वापर करता गायडोळाचे वय एक 2 बॉक्स केलां हाजे एरेहुळाचे एक 2 बॉक्साक ते एक सुरवेक शेण आनी आमगेलें सोण ते मिक्स करून घाल न्हू एक 4 किलो एरेहुळा हाडून घाल्लेलें एक 3 म्हयने एक पटी सुमार एक 65 किलो काडूं मेळटा मागीर ताजे वयर कसं करता म्हळ्यार तोटांतल्यान वयर येता काम जावन येता तांणी पाल्लांनी पुरा घेवन येवन तांत हाडून घालताचे ते एक एरेहुळा गोबराक एक मिरसांग आनी अवनास ते दोनी तांतू घालूं ना विंगड तूं कसलीय घाली इवन कॉटन हांव घाल्यार ते हें कर न्हू गोबर कोरून दिता वय लायक मॅन्यूर ते मॅन्यूर आनी तोटाक घालता रस्ताची वय एक 3 म्हयने एक पटी गोबर काडूं मेळटा ते गाण काडल्यार एक नमुने च्या पिठूसो आसता बार लायक आतां कितलेय तूं स्मेलाची वस्तू तांतू घाल्यार ते गोबराक स्मेल आसना पुटोची आसता ते एक आसा ते आंगाची वेस्टेज मस्त आसता न्हू ते वेस्ट पुरो तांतू जावन घालता आसा वासरी वेस्ट पुरो तुमी तांतू घालता आसा तशी तुमी सांगिल्ले प्रमाणे आयदन नसलें उदक तोटा वता खंय एक गली जेवची एक हें ना वय म्हणल्यार प्रत्येक कंप्लीट युटिलायझेशन जाता आसा वय 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 आनी ते तुमकां फूल झाड आनी कितले आसा फुलझाड थोडे तांतू मस्त उमेद दाखयनी हांवें इता म्हळ्यार एक टायम मारी दाखयत आशिल्ली आतां हें कामां वतरी म्हाका ते फुलझाडाचे मागशी मस्त वचाक जायनी वय असं नॉर्मली कसं असं एक देवा दवरता तसलं फुलाचें हें परत वेवस्थीत केलं मागीर हें पुरो आसली रांदेकाय तोट पुरो आसली लास्ट इयर केल्लेलें एवरी इयर करता आशिल्ली इवन हें थंय जालेलें कसलें दोंडे मेणसिनकाय तें थंय केल्लेलें आतां विंद्राची बाद जनल पेटाक आमकां कसलें करूंक जायना म्हळ्यार सगळे कोण इतले छंद कोण ते झाड वयर येयले म्हणटना सगळे मोड समेत काडटा भायर उपसून घालता आनी तांतू मस्त ध्यान दवरूं जायना आतां नाजाल्यार हें गोबर आनी यूज केल्यार कितले की कसं कोर येता जाल्यार तितलेय ती विंदोरूं बादून खाता करूंक जायना आतां तुमी गायेक पोसतना गायेक तात्तवळी तांचे वॅक्सिनेशन इंजेक्शनां पुरो दिवचें आसता तशी डॉक्टराक तात्तवळ आपोवपाक पडटा त्या पुरो तुमी करता गी वॅक्सिनेशन वय बा जेवू कान आतां एक बाणान गेली बाणान जावन अपास्तीन गाबा राबतना ती कॅल्शियमाची मस्त गती आसता इता म्हळ्यार ते दूद म्हळ्यार तिगेली कॅल्शियम तांडूचें मस्त गती आसता ते इता म्हळ्यार ते एक ड्राय पिरियड ते आमी ताणतर गेल्यार ती कॅल्शियम नेक्स्ट बाळान तिल्या वेळार तिका मस्त प्रॉब्लेम जाता ताका कितें ते डॉक्टर आपोवन ते टायमार ताजी वेवस्था तुमी करता करूंक तांतू लाभ म्हूण न्ही बदल तांतू कसो लाभ कसो नश्ट त्या विशयी न्ही जाल्यार एक हॅपिनेस एक मना एक तृप्ती एक सगळी एक संतोष ते एक लायफांत दीस एक आमगेली खुशीर वता त्या गायची वटून ते एक हें वय कितली की पता म्हाकाय दिसचें आसा गायी एक पोसचें कितली लायक म्हणून म्हळ्यार एक माय म्हणून गाय म्हणून एक मोगाची तशी तुमी हे पुरा आतां तुमी इतली पुरो उद्यम आसा तुमी आतां अंगडी वचून बसता तुमगेली हार्डवेअर अंगडी तशीची ह्यात केटरिंगाचे डायट फुडाची तुमी करता आसाची तशी पेशंटा पुरो सहाय करता आसाची आतां मागीर तुमगेले तोट आसा गाय आसा इतली पुरो तुमी करताशी हाका पुरो तुमगेले कौटुंबीक कुटुंबाचे नैतीक बळ कितले आसा तांणी पूर्ण सपोर्टान कामाचे आसा हर एक अंत आमगेले सगळे फॅमिलीचे मस्त मस्त म्हाका सपोर्ट आसा एक सगळ्याले वय एक बायल मनशान फाटीक एक स्वल्प एक बल दिल्यार पुरो खंडीत खंडीत हॉड राज्य जावका म्हणना सपोर सोत अशी आमी आसाची म्हळ्यार वय तांची एक हॉड एक स्फूर्ती जिवनान वय तशी कुटुंबाचे मस्त सहा मस्त 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 हेल्प
आते घरांत आशिल्ल्या बायल मनशांक एक समाजाभिमुखी जावपाक जाल्यार आनी एक समाज सुदाराक कसले एक प्रयत्न करपा म्हण जाल्यार तुमी तांकां कसले मार्गदर्शन दिता? सांगल्यार कोप येतल बायल मनशांक सकाळांतला तो ओगी उठाक जाल्यार कसलेय करूं येता आमी जिवनांत. आमी कितली ओगी उठ्ठा न्हू आमगेले जी दिसा दैनंदीन हें सूर करताची तितले आमी प्रती एकांत आमी मुखार येवचे येता. तशें तुमी समजे सकाळ वग्गी उठयल्यार तुमकां कसो ताण मेळटा एक्स्ट्रा कसलेय करूं पळय मानसीक जावनय फ्रेश आसताची आनी एक नमन्याचे हेल्दी असताची. मानसीक कसलेय एक करूं शारिरीक जावन भौतीक जावन बळ जाता. बल जाता बल आसता. त्यामुळे सूर्यान उदय येवका जेन्ना आमगेलें समज पुराय काम जावन आसल्यार आमी आरामेर आसताची. सकाळ कितली तूं ओगी उठा न्हू तुगेले जिवनाचें शूर करता तूं तितलें आरोग्य जावनय आसता. एक ಕೆಲವು ಸಂತಾಂಚಿ ಗೊತ್ತशिल जन सुख वांटल्यारी चढता दुःख वांटल्यारी घटता उणी जाता म्हण हाजे विशयात तुमी कसं म्हणटात? खंडीतच इथं म्हळ्यार आमी केन्नाय आमकां देवान कसं दिलना तो परीक्षा करूं दिता काय तुका तेन्ना तितलें तोंदर आशिल्लें तेन्ना हें कोण आवाजी तुका कितलें वयर हाडला तूं आतां कितलें विंगडा पावता म्हूण पळोवच्याकच ताणें आमकां दिवचें म्हण बेगीन पेरंट्सान आमकां सांगचें आशिल्लें. कसलेय असो कोणालेय एक दुख्खांत सुरवेक सहायाक मुखार वचूका विंगडा थोडीत अर्थ कोण घेवका जाल्यार मान तुमी जिवनांत मुखार येताची. दुड्डूची सर्व न्हय विंगडा दिवन तांगे संतोष पळया तेंचे तुमकां जिवनां राबता. तशें आमगेल्या कसल आसन तांतू एक थोडेपणी आमी विंगडांक पावत तसले एक हें आमी करता. त्याच हांव आयकल्यार तुमी मस्त वारडिके वाटेन चल्ली आमकां पुरा वारडिके एक सहाय करता. आमी कसन करता आसाची तांतूल आमी कसलें एक पावचें पुरो दिवच्याक आमी पाव न्हय केन्नाय जाल्यार आमगेली आमी कसन करूं जाता. पळय हाली आमी दुड्डू दिवन करता म्हूण ना आमकां कितली की जाणां गुर्त आसता तांकां तें वाट दाखयता आमी तेवें सहायूच एक नमने तें तांगे निमित्त येता हांगे निमित्त जाता तेवें सांगू येत न्हू आमी तेवें करयत आमी ते पुरो देवान आमकां अवकाश दिला न्हू ते आमी करयत न्हू आमगे निमित्त जेन्ना असलें एक सहाय करच्यो. गेल्या उलोवन ताजे खातीरच हांव हें स्टार्ट केलें. इता म्हळ्यार हर एक बामणा लागीं हात मुखार करूं जायना म्हाका तांकां दिवचें आसा तूं दी म्हाका हांकां दिवचें ताण तांगेलें कसं कियाजेन करचें तें हांव तांगेल्यान करूं जायना. म्हाका कोणाक कसलें दिवका हांव गोळून दिवका कोणालेय काणकेत न्ही दिवचें ना चड समाधान आसता. हांव केल्लें तें हांव दितर आसा तांतू चड हें आसता केन्नाय कोणालेय कोणकी केल्ल्यान काण दिवच्याक न्ही हांव गोळ्ळेन काण दिवचें मस्त डिफरन्स आसा केन्नाय न्ही. तशी आते तुमगेल्या इतली उलयताची म्हाका दिसता तुमगेले निमित्त एक समाजाक कितले एक सहाय जाला म्हूण. कित्याक म्हळ्यार डॉक्टर्स सकाळीं तांगेले केल्या जनांक ऑपरेशन पुरो सकाळीं पालपल्यार 6 घंटाक प्रारंभ जाता म्हळ्यार 5 घंटे भितर तांगेले काप पिवन जावन आसका तशें तांकां एक 6:30 वय तशी 6:30 घंटे भितर तुमी तांकां काप पेटोवका म्हणटना हांव कितली उगी उठान कोरता तें पुरा कापी खाण पावयताची. तशीच तुमी एक रोगींक जावपाक जाय तसले एक त्या व्हड सहाय म्हूण हांव लेखता. कित्याक म्हळ्यार एक कोणें एक हुशार ना म्हणटना ताका लागीं एक सहाय येतले जन उणें आस्पत्रे येवचे सोड्यांची ते दूर विशय तातले एक कसलेय एक जावका म्हूण एक हात उबारून दिवचे तसले गूण कोणाकय ना. तशें आसतना तुमी इतली पुरो जनां करता आसाची तशी तुमी ते एक डायट फुडा निमित्त एक 7-8 जन बायल मनशांक काम मेळ्ळे तांगेलें जीवन चलतर आसा. तशी तुमगेले ते हेजे कोडक्या निमित्त ते गायेल निमित्त मस्त जनांले दोगत्याक जनांले चलतर आसा. तशी इतले नमनेचे एक समाजाभिमुखी जावन तुमी काम करतना हांव लेखता तुमी बदलशी निजा अर्थांतोची एक आदर्शप्राय आमगेले सर्व वीक्षक गण तुमगेलें हें उतर आयकून तांकां एक स्फूर्ती मेळटस तांकां एक चांगलं काम करच्याक एक फाटिंबो मेळटस म्हूण लेखता सांगताची तुमकां आनी आमगेले वीक्षक सर्वांकय विश्व महिला दिनाचे एक शुभेच्छा सांगताची शुभकामना सांगताची. हांव आयची आमगेली कार्यावळी स्वाभिमानी पावलो ह्या
मुक्ताय करता सर तुमकां धन्यवाद आमगे विक्षकांक धन्यवाद आनी सर्वांक देव बरें करो म्हूण मागता.